कमेस कोचनु पयलीं सदांचे भाशेन आनी एक पावटी मुगे मुखेल खबरो सांगता हांव. गव्हर्मेंटान मडगांव चिट्ट्यो दिवपा हॉस्पिटल बांदिल हुंय. बोंबाय वचोन येता गोलीला. बांबांची चेडवां तुका सोडची ना. आसूं म्हजी नशबां आनी खंयची चेडवां. गोंयकारांचो हुंय मेल्याय रे. जाग जायाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. गाबरूत मरे वळखसता कॉमेडियन. त्याक एक दीस हांवें सांगिल्लें मुंगे घरा माय आमी भुरगे आसतना न्हिदों वयचे पयलीं काणयो सांगताली आनी तरी पूण न्हिदपणा जाल्यार एक भिरांते काणी सांगताली. एक पावटी ती नेण्टे आसता हुंय गोंयां गांवांनी आर्मां आनी बाकी हात्यारां घेवन कोण राणे मुळो येताले हुंय. तेंचे नांव काड्या लोक भितालो कित्या ते हुंय त्या तेंपा वयली व्हडली गब्बर सिंग. ते येतरी हुंय पयलीं वाऱ्यां एक फार मारताले दाखोवपा जायना रे आमी येयल्याय म्हणून. आस्तीक लोक आसतो देर बीर दाखून आपणांगे वळख आसता घरां रावन तेंगे ओंटी हुंय बुराक आसताले आनी त्या बुरकांतल्यान तेंगे आर्मां नळी भितर गायन फार मारताले. बाकी म्हूण तूं उरलो सुरलो आंच भाशी लोक आसतो आपणांगे आसलो नासलो भांगार एकठांय करून जिलांनी उलांनी लिपोन जमणी हुण काण तें भांगार पुरोयन दवरून जीव असल्या भीक मागून हातो पोड काडटाले. तडे पडते पावताले आनी तडे पावय नासले. घाबरूत येवन मुळे आनी पडते पाव नासलो तेंगे जमणी भांगार पुरोयन दवरलो तें. आतां को जाणा म्हूण हांवें मुळे कापाज म्हणून लागलो घाबरूत येव. म्हाका आतां कळोन येयले हे सगळे लँड ग्रॅबिंग मुटाय तें कित्या लागून कोताय तें. पूण हांवें चिंतिल्लें मॉडर्न भाशे राणे जाहाय तेंकां लँडू न्हू कितें नदरे पट तितलें ग्रॅब करूं सोदताय. कडे हेरिडेटरी इफेक्ट मुटाय तें आसतलें. पायन केलो पूत जबरात करून दाखयताय म्हूण. ना जाल्यार चोय हे म्हजे हाटल्यान नेये हॉस्पिसियो बिल्डींग आसतें सावथ गोवा लोकां पणजे GMC वचपा पयस पट म्हूण देवान हुंय त्या मडगांवच्या हुंदरा फोन करून सांगिल्लें वस आनी 3 माळ्या हॉस्पिटल बांद म्हूण. आनी तेणें देवान सांगलो तेशें केलें. पूण बांदून जातरी देव हुंय मातशें चिंतना पळो. आब्बा एक 3 माळ्या हॉस्पिटल बांद म्हळ्यार हेणें 5 माळ्या हॉस्पिटल कित्या बांदिल तरी म्हूण. इतल्यान काणी संपलो ना. ते पोरने हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत दोतोर नेये पेंट मान हे मॉडर्न हॉस्पिटलांत सोडे. हे नेये हॉस्पिटलांत मेशीन म्हूण तूं हॉस्पिटल चालू कोत्ता मोडों लागली आनी कोणूय पेशंट गेल्ले पावटी हें चलना तें चलना म्हूण चीट दीन GMC धाडूं लागले. लोक थिंगाय फुंकट मेट म्हूण जावंक लागलो. पूण थिंग गेलो कडेन थिंगाचे दोतोर आनी चीट दिताय आनी दोना पावल्याक प्रायवेट हॉस्पिटलां वचोन सगळीं टेस्टां करून यो म्हूण सांगताय. सात गोवा लोकां मरे लांप्याव एक एडवायस दिता. तुमगे कोणाकूय हार्ट अटॅक बी येयल्या इकमोत उजा कोराय आनी डायरेक्ट प्रायवेट वा बांबोली GMC व्हराय आनी त्याश करून नाक जाल्यार सोमते शिंपतरी होन पुराय. कित्या हार्ट अटॅक बी येयलो मनीस त्या हॉस्पिसियो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पावल्यार पयलीं लायनी रावों जाये. मागीर दोतोर तेंक चोयताय आनी चीट दिताय GMC व्हराय म्हूण. थिंगा दोणको काबार करून परतून GMC वचपा भायर सरल्या चडशें वाटेर आम्यान जेजूस जात हुंय. आतां थोडे लोक गुणू करूं लागला. हॉस्पिसियो नांव सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हूण आसतें मुद्दार कोन्न हॉस्पिसियो चीट दीन GMC धाडपा हॉस्पिटल म्हूण करयाय मुटाय. आनी एक सांग म्हाका ते नेये हॉस्पिटलां हे देवळ कॉन्फरन्स हॉलां कित्या म्हूण बांदलोलीं काय.
कितीतरी मोती असलं ते लोकांना करून देऊ ना. ते हॉस्पिटलां पारिकार नर्सिंग कॉलेजी बिल्डिंग मोडपा पावल मग तेंका तिंग घालून सोदतालो. तेका आडकड्यान बंद केलं ते मागीर वयल्यो माडो कितू वर्सां जख मारूंक लागल्यो. देखो आतां लांप्याव त्या मडगांवच्या उंदरा एक रिक्वेस्ट कोता. धीमी घाल आनी देवाको इंचार. ते आपण दोंपरां तूं मोच उजार कोन्न 2 एक्स्ट्रा माडोय बांदून गेलो तूं आतां कितें करपा तें. कित्या बाकी ते हरिबाबा गे मनीस थिंग झगडों लागले हुंय. ते बिल्डिंग गोंयकारां पैशान बांदलोले आनी तुमकां गोंयकारांगे आयको जाय म्हूण विचून काडोले. पूण म्हाका मरे आजूनय कळना. एक पाट एलिसांव काबा जात्री गोंयकारां मार जख म्हूण कानबेर करून मला पाहिजे तेच होणार मग कित्या मुठाय काय मग. गव्हर्मेंट मुठा थिंग मेडिकल कॉलेज घाल्या. लांप्याव मुठा बेस्ट आयडियर. पयरमाव प्रायव्हेट कॉलेजी कित्या खबरो कोताय रे. जीएमसीचो आय रे. कितू वर्सां जालीं काय बर चलता. हिंग एक जीएमसी सबसिडायरी म्हूण कॉलेज हिंग कित्या बांदूं जायना. आतां 2 भाशे कॉलेज जाले न्हू. एक गव्हर्मेंट आनी एक प्रायव्हेट. आमी मरे एक काम करया, दोनूय भाशी कॉलेजी स्क्रुटिनायज मुठाय तें करूंक बसया. जीएमसी हुंय 150 सुमार सीट आसाय. थिंग भरती करपा शिकपा भुरग्यां एकमुखा बोडका फोंड एंत्रात जावपा परिस्थितीचे पावताय. कित्या त्या सिटां इतलो डिमांड आसा. कितें कोतलो सगली माय पाय मुठाय चेडे ओ दोतोर जाव रे. सिटां इतलो डिमांड आस म्हूण आमी जाणाय रे शाण्यांदो. मडगांव हॉस्पिसियो जीएमसी पार्ट 2 केल्यार रिजर्वेशन मुठाय तें लागू जाता न्ही रे. मागीर कमावपा कितको मेळटोलें. आनी जरी प्रायव्हेट कॉलेज केल्यार तुमगे बागा आसलो बाकी आदांव सयत रोखडे थिंग डायरेक्टर मोबी जातले. आनी तेश जात्री रोखडे मागीर तेंगे मिटर चालू जाता. वयल्या वर्सां वर्स कॅपिटेशन फीज म्हणून आनी घेताय. तेज आनी रेट हुंय एक भुरग्या हाटल्या 1 करोड मायजू पासून जाता. जाल्यार 100 पासून भुरगे येतात जाल्यार तुमी कोंत कोरया. हांव मॅथ्सा मातशें वीक आस न्हू. आतां पेरगांव पळटे प्रमाणे ते रिटायर्ड पायगे पूत पायको गडोना त्यो गडिन्यो कोण दाखोवपासो दिता. सायबा बोगोश लोकांक मागत ते मातशें दडो दोरय. तो जाप काणा आसतो बिकण गुंताय ते भाशेन एशी तेशी गुंडोन केदो हुंय घोटाला करीत ते सांगूं जाता. सूय आसना रे. बॉम्बाय वचोन येता गोलीला. बॉम्बायची चेडवां तुका सोडची ना. आय देवा म्हजी नशिबांनी हुंची चेडवां रे. मुद्दास करून थोड्या दीस बॉम्बय या म्हूण म्हाका पणजे धाडलो बासी टिकेट बूक कर म्हूण. तेदो म्हूण तूं फकत पावलू ट्रॅव्हल्सा बासी बॉम्बय वयताले. टिकेट्यो बूक केल्यो पूण चोय हांव आतां भाशेन त्या तेंपार ते येदेशे कागदा कुडके दिन तेंका टिकेट मुठाय तेस्सो नासलोले. फकत बासी पात्रांव तेवतन म्हणलो तुजें नांव एक कागदा होलीचे बरयन तेज बरीक घडी मान आपल्या हुमसा बोडसां घालून दवरतालो. आनी तुका तारीख आनी केदो येवपा तें सांगतालो. एप्रिला 2 तारखेर सक्कां फुडें हाटली पटली बांदून पणजे कारांजाल्या माशेना थिंग रावपा गेली. कित्या 3 तारखेर बास्तूर बगले पडटा न्ही रे. 3 तारखेर मरे सगल्यांनी सक्कां फुडें उठोन मुक्कय जालें. लांप्याव बास कितू वरांचेर सुट्टो काय म्हूण. हांय म्हळें कितू वरांचेरू. कोण जाणा. बासवाल्यान सांगलेलें देंपरां वयलचे हा आनी सुसेगाद यो म्हूण. एके खबरो धड न्हू आनी रिस्क घेवची न्हू म्हूण सगल्यांनी जेवणा हाणा दोणको केलो आनी कारांजाल्या माशेना घोवाको तेगे इम्पाला गाडये बसयन सगल्या पणजे परने प्रासार वचोळे. प्रासार पावत म्हळ्यार सांजे वयल 4 जालीं. पयसो चयल्या तेवतन वयर सकयल पासय माता. आमी गाडयेंतूं देंवता केस्सो देंगसो गायलो. तुक जेन हायन सुसेगाद यो म्हूण सांगलो कितकाय म्हळ्यार तुम सांजे वयर चावूय पिवपा रावले. वडेच वरांचे सम बास भर लोक दोड्यान तेल घालून वाट चयत तुमची. तेदो मरे 3 भाशे बास आसताल्यो. एक कारेर
दुसरी फार्गो आणि तिसरी ती मॉडर्न येलोली लेलँड मुळोली बंबय वचपा पावलो गे पयलींची लेलँड बास आसलोली सडसडीत सामाळ वयर चडयन सगलीं त्या बासी भितर सरलीं भितर स्वता सायबा बोगोश हाटल्यासून जाकसाला दर सेलाम घालूंक लागलो लांप्या हिंगे हाटल्या सीट आसाय सायबा बोगोश तेणे आनी बरे बरेंच कप्पा शेकयन पयलो नाक तांबडे सकन बसून आसलोलो आनी तेजी जन वदान ते गे बायल आनी मदें व्हड मामांदेर घेवन 4 वर्सां भुरगो मुंगे सिटाक पावता डपाचकन बसल्या वय केस बोंक दुखल रे एक्सप्लेन कोत्तो म्हळ्यार तेद ना बासी सिटां कित रे बाबा ते रेगजिना कात बोलो हरप बस तरी लाकडा कापोटेचे बसलोल्या बारा दिसताले चल या मुदेर फेंतो कंडक्टरान बासी पत्र्याचे 2 थापटां मान भितो सोलो ती बास गर 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 कोण हॉटी स्पिडीर वयत म्हळ्यार बरें वारें असो येयलें थोड्या वक्ता म्हापशे 5-6 जाता जाकसाला दर म्हाक दोळ्यान सिग्नल करूंक लागलो म्हाक रोखडें कळ्ळें हेण काजू आलटें कमेस करया म्हूण सांगत मू बाटली उगोटा आख्खे बासी केसो वास सुटलो कंडक्टर ड्रायव्हराचे तापलो तूं हाटल्या चोयन रुच कित्याक आटकाय मुखार चोय बंबय पावूं जाय ग्लासान रोखयत आसता मुक्का वयर सिटाचे इन्नोच ध्यान मान बसलो तेण म्हळें तुमी दोगय मरे म्हाका त्रास सांगातले येश म्हणून हांव चिंतना पळो हांय लोडू जाकसाला दर कान्ना हुस्कायलें पिताय आमी आनी हें कितको त्रासा पडटा रे तेश म्हळ्यार तेणी लोडू परती पाल केलो आमी तरी 2 बाटल्यो घेवन येयल्याय तें आख 20 लिटरां कार घेवन बसला सायबा बोगोश म्हळ्यार हांवें आनी खूंय दवरला तें बामणा मथी खबर ना तुका तें बसोन आसतें कोणा दिसती पण तें एशको तेजी साड्यां भितर पांयां मदें दवरलो आसा सायबा बोगोश म्हळ्यार हांवें थोडे वक्तान पेडणे चॅकपोस्टार पावले कोणू भितर सरोना म्हूण जाकसाला धरना आपणा आनी एक ग्लास केलो पूण मातशें मुखार वयता आनी चॅकपोस्ट मेळ्ळो सायबा बोगोश हो मुस्ता महाराष्ट्रा गांवचो थिंग थांबून एकलो पांडू हवालदार बासी भितर सोदता ना कांकड वास घेवपा लागलो हांवें चिंतिलें सेट तेका काजू फेणे वास येयलो आसता म्हूण बासी हाटल्या आम दोगूय ग्लास घेवन आसाय मुंगे उरलो तें एकू गोटा काबार कोन ग्लास सिटा पोंदा दवरलो पूण जाकसाला दरागे ग्लास बरो आसलोलो आनी तो त्या पांडू चोयन आयसा कुडके सजाय नासलोलो जॉनलांतल्यान न्हय भायर मातो म्हळ्यार थिंग सगळे पांडू शिवरोलो आसाय जाकी कित कोता पुलीस येताय म्हूण तेगे बायलेन म्हळें जाकसाला दरान मोद तेगे धाकटे भुरगे हाती रित्ते मामांदेर आसलो तेक चपक मान तें ग्लासांत काजू तितू रोखयन आनक चिवंगायन तेज मुडांक दवरलो बोगले पावता तो पुलीस माम नाक्का मिरयो गायन सगळ्या मांडोवन चोवपा लागलो इतलें जात म्हळ्यार ते धाकट्या पोट्याक मामांदेर आनी आल्मेत गायन दिल मू समजून तो चुरू कोण पिवपा लागलो वयल्यान 2-3 घंट मान फुशाल जायन त्या पांडू चोयन धड मोटे करून स्मायल दिन बेस्ट म्हणू लागलो कितें कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बंबय पावताय बरें रे दुसऱ्या मुंगडारा मेळ्या हो गरम गोंयकार चिंतून आनी पीस जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्यां सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.